एक कितें आसा 15th फायनान्स कमिशन म्हणून आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें, तेच्या अंडर जे एक स्लम टायप एरिया आसा, म्हणल्यार खूब लोक एक कडेन जो रावता ते एरियेन एक धाकटेशें एक मेडिकल हेल्थ सेंटर करपाचें ते प्लॅनान आसा. अशें करून ते मडगांवच्या अंडर मोती दोंगरार एक फर्स्ट स्टार्ट जाला 15th सेंट्रल फायनान्स कमिशना अंडर. सो तितून कितें आसा ते हॉस्पिटल बांदलेलें आसा थ्रू द म्युनिसिपॅलिटी, मारगांव म्युनिसिपॅलिटींतल्यान तेंचे कडल्यान फंड्स दिवन ताणें ते आमकां घडोवन बांदून दिल्ले आसा. सो थंय एक डॉक्टर, नर्स आनी एक हेल्पर कामाक आसता आनी डेली थंय ओपीडी जाता हॉलिडे आनी संडे सोडून. सो थंय दोतोर डेली तपास करता आनी तेंचे इट्स लायक एन ऑटोनॉमस हॉस्पिटल. तेच तेंचे मेडिसीन हाडटा, तेंचे सगळे इक्विपमेंट आसा आनी थंय ती ओपीडी करता डे टायम आनी लोकांक ती ट्रिटमेंट दिता डेली. सो थंयच्या लोकांनी तेजो फळ ते घेता. खूब जाण डेली लायक ऑलमोस्ट 60-80 लोक थंय डेली ओपीडीन जमा जाता डेली मंडे टू सॅटर्डे आनी तेजो ताणें फळ घेतलेलो आसा त्या लोकांनी, मोती दोंगरा लोकांनी. सिरियसली कितें मेळ्ळ्यात पेशंट मीन्स जावं बी अशें डेंगू बिंगू जावं तसलें कितें तरी? ना, ते हॉस्पिटलान कितें जाता ते प्रायमरी सॉर्ट ऑफ ट्रिटमेंट दिता. समज कितें डायग्नोसीस जालें थंय एडमिशन फॅसिलिटीज ना, तांकां त्यो मेळ्ळे ना अजून. ते आमचे फील्ड वर्कर कितें करता, ते एरियेक वचोन मलेरिया डेंग्यूचे तपास करता आनी ते आमचे कडेन येता. तसले टेस्टिंग आसा ते सेंटरार कितें जाता जनरल ट्रिटमेंट जाता, लायक डायबिटीज, हायपरटेन्शन, थंडी, जोर येयल्यार सिम्पटोमॅटीक ट्रिटमेंट, लूज मोशन, असले हे सगळे केसीचे थंय ते ट्रिटमेंट दिता. समज केस मेळ्ळी मलेरिया डेंग्यू जाल्यार ते आमचे कडेन येता स्लायडी, कित्याक ते लॅब टेक्निशियन आमचे मारगांवचे हितून ते टेस्टिंग करता आनी आमी डिटेक्ट करतकच तांकां आमी ट्रिटमेंट दिता. सद्या सिरियस केस अशी मेळ्ळे ना हालीं मोती दोंगरार. केन्ना मायग्रंट बी कितें पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यार आमी ताका आमचे कडल्यान ट्रिटमेंट दिता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.